सीएमांक मेळ्ळे किती विषय? सीएमांक आम्ही मेळोन येयल्ले अपॉइंटमेंट आमच्या पयलींच्या सीएम डिप्युटी सीएमांक अपॉइंटमेंट घेतलेले आनी आमकां आज आपयल्ले तेमी. इश्यू आसा आमचो आसलेलो बेतूल पंचायतीचे हेजो पंचायत एरियाच्या आमचे मशानभुमीचे. आमची मशानभूमी पीडीए काबार जाले. ओएनजीसींतल्यान भितर आसा तेन्ना ओएनजीसी नासलेली. आज तेमी कितें केलां ओएनजीसी ती लुगार सगळी काबीज केल्या आनी थंय कंपाऊंड बीन घातला. आमी पयलीं कितें करताले आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मडी बिडी व्हरपाक शॉर्टकट अशें पडटाले शॉर्ट सामके आनी ताका लागून आमी येयले. पूण आतां कितें जालां आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ओएनजीसी. तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलता थंय काम तेमकां वाडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी ठरयलें आमचें. आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली खंय अशी भायर पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाऊंडाच्या. जाल्यार आज तर थंय पळयशी न्ही त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आख्खी लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केलं पार्किंग लुगार दवरले हेच आनी आमकां लुगारच ना थंय. आनी आमकां सगळी 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या. तूं एक सांग या 100 स्क्वेअर मिटर लुगारीर मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मीटर अंतरार इतले ते पुरी पडटा. आमच्या मनाक पुरी पडना ते. आमकां दिली 700-800 मीटर ओएनजीसी मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो. म्हणून आज आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही. आज सीएमान कितें सांगला तुमकां? सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर पंचायत 3,000 मीटर जी जागा दिल्ली पळय तातूंत पंचायत फेल्युअर जाली. आमची क्रिमिटोरियम तेंच्यांनी थंय कांयच धरूंक ना. तर आतां आमकां सीएमान सांगला की आपूण ओएनजीसी कडेन स्पेशल उलयतलो आनी हांचो कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो. ओएनजीसीन ऑलरेडी जागा दिली. ओके सर म्हाका सांगा की पंचायतीन ठरावून पास जालो हे 3,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी कितें बांदपाचो बीन आमकां काय ना तेणी पंचायतीक आनी मशानभूमी दिल्ली आमकां. तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणाचेर घातिल्ली आसा काय ना पंचायतीनच आमच्यावर कंप्लेंट केल्या पुलिशान गेले आमकां. पूण हांव कितें म्हणटा हे जे बांदल्या पळय ते रातोरात काय बांदचे ना ताका टायम लागला आसता. इतले दीस तुमी कित्याक उगी आसले म्हणजे कंप्लेंट आतां कॉम्पाउंड आसले हय हे कितें करूंक जाय हे कितें करूंक जाय आसलेलें ज्या वेळार कॉम्पाउंड त्यांनी मोडले तेन्ना आमकां कळलें. थोडक्यात सांगलें म्हळ्यार तांकां जो जागो आमी स्मशानभुमीचो प्रश्न जो आहा तो आतांचो न्ही. कित्याक ते भितूर कारण हांव भितूर जरी हांव म्हाजी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं भितूर गांवचो. आतां ही स्मशानभूमी आहा ती तेंची जे आमचे खावी समाज जे आसा पारंपारीक जे मच्छीमार जे आसा तेंची फिशरमॅन्स आतां तेंची ती आसली पण जे आतां शिफ्ट केली 3,000 जागो दिलो त्या 3,000 भितर पंचायत आनी प्लस स्मशानभूमी म्हणून दिलो. आतां तेंके आतां तेमी कितें धरलें की आमकां जो सफिशियंट जागो आहा तो आमकां दवरलो आसतलो की जितलो आमकां. जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच म्हणजे पंचायत ऑलरेडी जाली ताच्या फुडल्यानच 100 मीटर 112 मिटरा भितर कितें बांदप जालें. तेन्ना त्या लक्षांत येयलें की आमकां इतलीच जागो सोडला म्हणून. जेन्ना ते परत पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे स्वता तर म्हाका आमची घराणी दिली हांवूय गेलो. पण ईडीन जो नवो ईडी येयलो संकेत गुप्ता म्हणून आतां ताका आमी सायडीचे हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातीचे तुमी जे 112 मिटर जमीन दिल्या थंय कशें बांदताले आमी सगळे म्हणजे भितर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्या बरें म्हणून सगळे पंचायत आनी सगळे बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली. पूण 3,000 दिल्या आनी 3,000 भितर बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हें लासोप आसता तेजे भायर लाकडां आसता आनी रावताले खंय म्हणजे ताका लागून ताकाय दाखोवप जालें. आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसा जालें की एटलिस्ट आतां नवीन जागो मेळचो ना. पंचायत जाली ती जाल्या तेज्यान कांय उलोवप जाली न्ही. पूण आतां जो पंचायतीच्या पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट तो एक 300-400 मीटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच. आतां त्या लोकांचे म्हणणे कितें जालें की ईडीक सांगलें की आमकां 100 मीटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मीटर आहा तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाले उपरांत.
थंय जेन्ना हें करून तशें म्हणून तेमी जाल्यात. आतां तुमी नवीन कांय दिवचे नात. आमची 700-800 असली ती सोड, पण हांगा सुद्दां दिता न्ही, तर 100च्या बदला ती 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणलें आनी तेमी मानून घेतले. पूण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जें 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें. तेका लागून लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें. पंचायतीक वचून मेळ्ळे, तेणी ते हेणी सांगलें पंचायती मेळ म्हणून. पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें तरी वेगळी वागणूक मेळ्ळी, तेजी उलटा कंप्लेन जाली. तो म्हणून सीएमा कडेन जबाब जाल्ले. आनी सीएमान अशें म्हणलें की आतां आपूण ते जी लोकांची मागणी सगळी आयकून घेतली तेणी आनी आपूण स्वता ईडी कडेन उलयतलो आनी हो प्रश्न आपूण सॉल्व करतलो अशें म्हणून सांगलें. आमदारांना दिया की हे घोटाळा केला. आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो, पूण तितून पयर जालें कितें, गेले आमदार आमकां दोगलेपणां करता. तो एक फावटी कितें म्हणटा, आमी जेन्ना तिका एक आमच्या थळांत जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो. तांणी तेन्ना तांचें उलोवप कितें जालें, तुमकां न्हू आपूण हे बांदून दिता, व्हडली तुमच्या गांवांत हे पंचायत बांदतात आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटेरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें मला तेन्ना तरी सांगलें. म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ली कडेन आसा, ताच्या भितर तो बांदतलो म्हणून. आतां ती जागा तुमी आमकां सामको सामको फटयलो, ती तेंच्यांनी क्रिमिटोरियम काय बांदूंक ना. म्हणटकूच आमी ताका विचारूंक गेले, सर तुमी कितें करता, अशें जर करतात बरं हांव उलोवन ते हे करता म्हणूंक लागलो. तो आपूण क्रिमिटोरियमाचें आपूण सगळें काम करता तें पळोवन गेल्यार थंय कांयच ना. आतां परत आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या, क्रिमिटोरियमाक काय दिवंक ना अशेंय उलयता तो. आनी ताच्या पयलीं तो उलयतालो कितें की क्रिमिटोरियमूय भितर येवपाक जाय म्हणून. हे तुजो असल्या माणसाचो कसली फटींगपणाचो कसो रावतलो. असा आमचो MLA, पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो. आणि ताका लागून आमी पंचायतीक विचारूंक गेले. पंचायतीक विचारूंक गेल्यार तुमी एक मिटींग सेट करा आणि आम्ही सगळे बोलवून सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आणि सांगता की सर एक मिटींग घेऊया. तर तो म्हणटा की आपण आता मिटींग घेऊन तुमकां लागीं धरी ना. त्याने हात वर केले ते बरें हा. आम्ही थंय मातशें तापले म्हणटकूच ताणें डायरेक्ट आमच्यान कंप्लेन केली, लोकांचेर कंप्लेन. आता म्हाका सांग, ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले. ताका लागून आमी आज हिंगा पावले. आता त्याच्यापुढे आम्ही त्याच्याकडे गेलो होतो त्याच्या आणि आमचे नाते काबार ताका लागून तूं आतां प्रश्न सर MLA कित्याक ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ताका आनी आमच्याचे जावं सरपंचाचे आमच्याकडे कसले नाते गांवाचे ना काबार. आमकां फटयले मरे तेणी, फटयले आनी आमकां हे पळय झगडाक आमकां घातले. कसलो फायदो जेन्ना ते ईडीन सांगले तांकां, जेन्ना ईडी कडेन गेले ते ईडीन सांगले की तुमी सरपंचा कडेन वचून मेळात, सरपंचा मेळा लोकल MLA मेळा. ईडीन मेळपाक सरपंच मेळपाक गेले तेन्ना सरपंच आसा न्ही ती इवन तांची पंची आसा. ह्याच गांवचे ह्या वाड्याचे पंचायती, गांवचे सरपंच आनी ह्या वाड्याचे पंचायती ताका विचारपाक गेले कडेन तेजेर कंप्लेन केली उलटी. आता सो ही ONGCच्या जागे भितरूच ONGCन त्यांना काय ऍक्शन घेऊन ना की क्रेमेटोरियमा खातीर आमी जागा दिता म्हणून तशें काय आमकां काय सांगूंक ना. हरशी कायद्याच्या दृश्टीन जर पळोवंक गेलो जायत न्ही, ह्या पंचायतीक आनी हेका आमकां आनी ताका काय संबंध ना. संबंध आमकां आनी ONGC. कित्याक सांग, आमची हे ONGC भितर आनी समज तेमकां बांदकाम करतना जर आडखळ येता जाल्यार तेणी आमकां गांवकारांक व्हरून सांगूंक जाय आसलेलें, बाबा तुमकां आमकां आडखळ जाता, तुमकां ही आमी शिफ्ट करून दिता दुसऱ्या कडेन. पंचायत कशी मदीं येयली, MLA तो कसो मध्ये येयलो, ते वचून सारका येवंक शकना न्ही. आमची पयलींची आसा ती आनी आमकां तेणी त्रास करूं ना. आमी ते गेटीन मडे बिडे व्हरता पळय लासपाक करू ना तेंच्यानी की आपण मिडिया कडेन फटी उलयता. इवन सीएम जेन्ना ओपनिंगाक येयल्लो तेन्ना सुद्दां तेमी हे दिल्ले तेंचेर की तेमी आतां याद केल्या आनी सीएमान तेन्ना ईडी कडेन काडून दिल्ले तेंकां सॉल्व कर म्हणून. पूण मागीर कितें राजकारण जालें खबर ना, पूण तेणी 100 मिटरा भितर बांदप चालू केलें. प्रश्न एके जाता, जर सारको व्यवस्थीत
की आता जमीन जर आता त्यांना सफिशियंट दिल्ली नव्हती तुम्ही जर बाबा 400-800 जाती ना एटली 400 मीटर जर कितें प्रश्न मिट्टा आसलो तांकां कितें केलें 800 जाती ना अवघी 100च्या मागयले म्हणजे पंचायत एंट्री मारतात त्याच वाटेर हे जावंक शकता कोण वयतलो सांगा तुम्ही हे दिले जाल्यार बरे लोक हेल्थ आसा त्यांनी 4 दीस पहिले स्टेटमेंट दिलो लाईट डिपार्टमेंट आसा 4 दीस पहिले स्टेटमेंट दिलो त्याने बायलांमध्ये आपण काकणां घालून ना म्हणून आता त्याचा टाइम येलो काकणां घालपाचो आता घालतलो आता तो काकणां घालतलो सीएम तुमकां ते हे बेतलातले लोक मेळ्ळे मेळायला तांकां सांगला हांव उलयता म्हणून उलयताना हांव पण त्यांचे किती इश्यू जर 100 स्क्वेअर मीटर वेगवेगळे इश्यू आसतात